आयज म्हापसा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हाची कितें दुर्दशा जाल्या ती सरकाराच्या आरोग्य खात्याच्या आणि मिनिस्टरच्या लक्षात आसा काय इग्नोर करता हो प्रश्न पडटा। आमी आयज पळयता की हांगार फूल लायट ना, लायट थोडे आहा तांकां बल्बूय ना, ते बल्ब पेट्टात ते डिम डिम चलतात आनी सगळ्याक भर काळोख पडलेलो आसा। जेन्ना आमी हेल्था बद्दल उलयतात, लोकांची बरें आसपाक जाय, लोकांची काळजी घेवपाक जाय, पण भितून पयल्यार टॉयलेट फॅसिलिटी झिरो आसा थंयसर कळ्ळें। आनी दुसरें म्हणटा तें ह्या नॉर्थ गोवा म्हणटा पळय, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जे म्हाका दिसता नॉर्थ गोवाच्या लोकांकूच न्हू, सगळे लोक हांगा येतात, केसीस येतात, पण तशी सुविधा ना हांगा। हे वन ऑफ द GMC भाशेन हेची ते तरेन लोकांची हांगा हे आसता, पण हांगा झिरो फॅसिलिटी। दोतोर बाबडे काम करतात, पण जी फॅसिलिटी दिवपाक जाय ते काम करनात। तेजेर सरकारान लक्ष घालूंक जाय। आनी त्या खातीर भितून गेल्यार ऑफिसांनी थंयसर हे ना, रेंज ना। आमी जेन्ना गव्हर्नन्स उलयतात, आमी हेजे व्हडले टॅक्नॉलॉजी उलयता, हे सरकार फुगोटे फुट्टा थंयसर आपल्या नांवान। तेणी थंयसर पयलीं एक हे मोबायलाचे हे बसोवपाक जाय कळ्ळें। लोकांक सगळें हे जाय, कोण पेशंट कोणाक आपयतलो जाल्यार तांकां भायर येवचें पडटा। थर्ड हेंचे जे कंपाउंड आहा तें पार्किंग सारकें ना। कसले तुमी उलयतात, आयज तुमी व्हडले हे घेतात, व्हडले कॅबिनेट एप्रुवल घेतात कुत्रे आनी जनावरां खातीर कळ्ळें। ते वयल्यान खंयसर म्हाका दिसता हे जायना, म्हणजे खंयसर तेंची तितून इतलो आघात जायना तेंच्या हितून। ते जनावर आहा तांकां थोडे लोक पोसतात, थोडे लोक कितले जाणचे काळजी घेतात, तेचेर तुमी स्पेशल आतां ते पाबंदी घातल्यात। असले हेचेर हेल्थ कॅराचेर लोक मरतात, डेंगू जाता आनी कितें जाता मरतात, तेचेर तुमकां लक्ष घालपाक आयज हे ना, एप्रुवल घेवपाक। आनी जनावरांच्या कुत्र्यांच्या नांवान तुमी त्या मुख्य जनावरांच्या नांवार बेश्टे तुमी हे करतात, तांकां हे करतात। हे तुमकां हे करपाक जायना, म्हाका सांगा तुमी कसले व्हडले उलयता तुमी। व्हडले हॉस्पिटलां आनी हे घातले म्हणून कांय जायना, हांगा तेची फॅसिलिटी आनी तेचे कुयदाद घेवपाचें इम्पॉर्टंट आसता। आनी त्या खातीर हांव मागता की हे सरकारान बेगीनच्या बेगीन हेची दखल घेवपाचें, स्पेशली म्हापशान जे हॉस्पिटल बांदले तेचेर दखल घेवपाची गरज आसा। टाकी फुटल्या तेचेर लक्ष ना, एक घाणीचें उदक परत सगळ्या लोकांच्या दारांनी वयतात, लोकांच्या हितून वयतात। आनी जी टाकी आसा पळय, ती टाकीच्या वयर ते गार्डन बांदला, तेची कुयदाद घेतली वचना। उलट त्या झाडांनी आनी खाण वास आनी जराळीचो पसर चालू आसा, त्याच्या वयर ही टाकी बांदल्या, तेची कुयदाद घेतली, ती ओवरफ्लो जाता। ओवरफ्लो जावन जमिनीसून भायर सरल्या तरी हे न्हिदलेले आसा। म्हाका दिसता फाल्यां हांव तांकां जाप विचारूंक वयतलें आमची, आनी विचारून कितें घेता की बाबा हे करता जाल्यार बेगीन काय ना काय तेचेर फुडें आमकां फुडें कोणाक सांगचें पडटलें, हेची गरज आसा। दिसाना जाल्यार कितें पळयतात रे? We have given a lot of complaints with regards to this septic tank that is overflowing over here. Different authorities have been informed already, but there is no action that has been taken. It's been very difficult. There's smell, and moreover mosquitoes breeding over here. It's very difficult for the residents over here to stay, as well as it's impossible for us. We have complained, we have spoken to many of the authorities, but till now there is no action taken over all this matter. It is only that one day they'll come, empty the septic tank, the next day it's back into the same position, overflowing. It overflows, and where the water goes nobody knows, but it goes underground, and we are not aware also of where the water is going. But it is full septic water that is of the hospital, that also may be various disease and other this which is flowing through that water. Some action has to be taken. Some authorities have to go ahead and stop this. Thank you. We had come to solve this problem since the sewage water is coming out under the road.
We are getting lot of smell, lot of mosquitoes are breeding. So we are afraid like it might cause problem for all the people staying here close by. So hope the government takes a proper solution faster. And there are no proper lights in the entrance from last so many years. So this is what I want to inform. And I hope this problem gets solved as fast as possible. Your good name, ma'am? These are the आयज आमी हांगा येयल्ले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ते खुबशे लोकल्सांचे आनी बाकीच्यांचे नॉर्थ गोवाचे खंयचे प्रॉब्लम आहा म्हणजे व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां फॅसिलिटी झिरो सिटी स्कॅन चलना मागीर सोनोग्राफी मशीन चलना और ते म्हाका दिसता 12ची कॅपेसिटी आहा ते 6 कितें चलता म्हणटा ते व्हडलें आतां रिपेर केल्लें आनी मेजर म्हणटा पळय ते मेडिसिनाचे आनी एक हेल्थ सेक्टराचे ज्या तरेन सिवेजीस ऑफ तेंच्यांनी हें केलां ते गटराचे सगळे काळो धबधबो हो सगळ्याक म्हापशाक पावला आनी स्पेशली लोकांच्या नेबरांच्या घरा कडेन पावला तेंच्या बायन वयता जळारी हे करता तेजेर कांयच प्रिकॉशन घेतलेलें ना आतां आमी सेवाक मेळ्ळे ती सांगता की आमकां की आमी ऑथॉरिटीक दिल्या ते सांगताले खंय करतले म्हणून त्याच्या पयलीं म्हाका दिसता कोविडाच्या पयलीं तशीच घडना लोकल आनी हे कितलेशे येवन हांगा तांकां सांगलें पण कोण तेजी हयकत घेयना मेन हे हॉस्पिटल म्हणटा ती प्रायमरी सुविधा जाय सेकेंड थींग म्हणटा ते एक लायटी तुमी जर आमी राती भियो काडला लायटी एकूय पेटना एक जाणटी मनीस कोण रातची येयली ताका मेळपाक जाय आनी कोण येयलो जाल्यार थंयसर एक दिसा सुद्दां ना थंयसर लायटीचे फूल बल्ब गेल्ले आसता ते रिपेर करता आतां आमी जेन्ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा पळय डिस्ट्रिक्ट ह्या व्हडल्या हॉस्पिटलांत प्रायमरी हेल्थ सेंटराची इतली सुद्दां फेसिलिटी ना जाणटे लोक येतात हांगा तेंचे मेडिसीन टायमींग पयलीं आसलो 9:30 ते 7 पर्यंत आतां ते 4:30 मेरेन केला टायमींग आनी तेणी आमकां उत्तर दिलां की स्टाफ ना म्हणून हांव सांगूंक सोदता BJP गव्हर्मेंटाक हेल्थ मिनिस्टराक कितलेशे तरणाटे आहात जॉबाक तांकां जॉब दियात तांकां स्टाफ कमी येता आनी मेन म्हणजे जाणटे लोक येतात पळय म्हयन्याचें प्रिस्क्रिप्शन घेवन तांकां दिवचो पडटा अशें तेंच्यांनी रूल काडले म्हणजे तेंच्या कडेन 3 जाणां कडेन ते स्टॅम्प घेवपाचे सायनी घेवपाचे आनी मागीर त्या फार्मासींक तुवें लायनीक रावपाचें मागीर तुका मेडिसीन मेळटली म्हणजे तुजें हांगा 2 वरां गेली सेकेंड थींग सेम पेशंट येवंक जाय एक 70 वर्साचो एक 75 वर्साचो जेन्ना आमी वोटींग सुद्दां मारताले तेच्या घरा वचून वोटींग मारता कळ्ळें मेडिसीन फॅसिलिटी आहा तेंचो समज सोयरो येता नेबर्स कोण वयर वचून मेडिसीन हाड म्हटल्यार ते तांकां एलावड करिना मेडिसीन दिवपाक सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा जो टायमींग पयलीं आसलो तो 7 पर्यंत दिवचो कळ्ळें त्या सकाळची गर्दी आसता कोण लोक कामाक वयता तेंचे कोण सोयरे आहा ते मागीर सांजचे हाडूं शकतात 6 वरां आनी जे पेशंट येवपाक जाय जाणटे पळय आतां कोण भुरगो आहा हे आहा ते येतलो पेशंट येवपाक जाय म्हणटा ते आतां तो समज पेशंट एक जाणटी बायल समज एक खोल्ले रावता अशेंच धरया पयशान धरनाका खोल्लेच रावता धरून मेडिसीन घेतली जाल्यार तिका परत 300-400 रुपया रिक्षा कोण येवचो पडलो बरोबर तूं मेडिसीन दितली हांगा 500ची 400 रुपया ताका म्हणून कितें फायदो ना म्हाजी रिक्वेस्ट आहा जी पयले जे आसले जे कोणा कडेन दिता मेडिसीन तुमी स्टॅम्प मारून दिता दोतोरा कशें सगळे ऑथॉरिटी घेवन दिता ते मेडिसीन ते तेंच्या सोयऱ्याक नाजाल्यार नेबरान कोण येता ताका दिवंक I stay opposite the district hospital itself. The sewage, this is almost now past 3-4 years that the sewage is overflowing over there, and with all that we have a lot of mosquitoes also. So I request the higher authorities or the concerned authorities to look, because if we come here and speak over here in the district hospital, they say that's not our concern, that's not our department, we have not to look into the sewage matter and all that. So requesting all those departments who are concerned with the sewage facilities of the district hospital to come and please have a look. It's difficult for the neighboring people to stay over there. The smell as well as the mosquitoes that is breeding over there. It's very difficult. So I request, sincere request to the department to please come and have a look and to do the needful, necessary needful. हांव कालू स्कुलाचो हांव हिंगाच रावता म्हणजे हेजे सगळ्या बिल्डिंगा पळय थिंगा म्हजें घर आहा
8 म्हयने पयलीं हांव एकदां येयल्लो की सांगून तांकां बाबा आतां सिवेजो वास येता आमी सगळीं ह्या वटेल्यान वयतात ह्या वटेल्यान भुरगीं खूब ट्रॅवल जातात स्कॉलाक वयतात चलोन वयतात तो वास येता तांकां जायना सोसून थंयच्यान तेन्ना म्हाका सांगलें की आमी प्रोसिजर केला PWDक घातला हाय अथॉरिटीक घातला पूण आजुनूय हांव नकळो कित्याक आतां आफ्टर 8 मंथ्स आमी येयल्या तरी आयज एक न्यू येयला हिंगा मॅडम तिणें तेंच सांगलां की आपूण कोत्तेली म्हणून आतां ती केन्ना कोत्तेली तें आमकां कांय खबर ना आमी मागता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वीच इज व्हेरी गूड ओवर हियर द फॅसिलिटीज आर कमिंग इन टू न्यू थिंग बट that smell, whatever the drainage smell is coming, it's coming very bad. If anybody who is higher authority can come and see, if he walks around here, or if he just go up with a bike, he can get that smell very deadly. And the soak pit, I think nothing is done about it. I request the higher authority, Honorable Minister for Health, please do come and just we have a visit and please help us in this.